ह्या वर्सांत घडून येतोल्या उत्सवांचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशय उत्सवा वरवीं भावार्थ थिरावया, भरवांचो जागोवया. सुरवातीची उतरां. मोगाळ भयणी भावांनो, उत्सवीक वर्सांत आमी आसां आनी हे उत्सवीक वरोस देवाच्या कृपेचें वरोस आमकां. आमच्या गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांतांत हे उत्सवीक वरोस फळाभरीत जावं आनी आमी सगळीं देवाची काकलूत आनी मोग अनुभवूंक पावंक जायते उपाय घेतल्यात आनी जायते उत्सव मांडून हाडल्यात. जेजू बरोबर ही खुर्साची वाट आमी चलतना सगळ्या उत्सवांचेर आमी नियाळ करतल्या आनी कशे तरेन ह्या उत्सवा वरवीं समया आनी समया भायर भावार्थ थिरावंक, भरवांचो जागोवंक मार्गदर्शन घेतल्या. भोक्तीपणी ह्या खुर्साच्या वाटेंत वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव बंदकोणींत आसलोल्यांचो. देवाचें उतर. कुयदी जाल्ल्या बराबर तुमी कुयदी जाल्ले पुरी बंदकोणींत आसलोल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीड सोंसतात तांचोय उगडास करात, कित्याक तांचे भाशेन तुमी अजून संवसारांत आसात. नियाळ. जेजूचेर फर्मोण मारूंक जी पद्दत वापरली ती अनितीची जावन नासली. जेजूचे होक आनी ताचें मनीसपण तांणी पळोवंक ना. ताका खूब कश्ट आयलो, वळवळ आयलो आनी ताची कसलीच चूक नासतना अनितीचे पद्दती वरवीं ताका गुन्यांवकार केलो आनी ताचेर मोरणाचें फर्मोण मारलें. थोडीं आपल्या गुन्यांवांक लागून बंदकोण भोगतात जाल्यार थोडीं अनितीचे पद्दतीक लागून गुन्यांव नासतना बंदकोण भोगतात. बंदकोणींत आसतना थोड्यांच्या जिवितांत नवसरणी येता जाल्यार अनितीचे पद्दतीक लागून थोड्यांची परिस्थिती खूब वायटोवी जाता. गरज आसा आमी तांचो दर दिसा उगडास करून तांचे पासत मागूंक. तशेंच सरकारान बंदकोणींत आसलोल्यांचे होक राखूंक, तांची बरे तरेन काळजी घेवंक आनी तांकां बऱ्यो सवलत्यो फावो करूंक. मागणें. मोगाळा जेजू, ह्या उत्सवीक वर्सांत बंदकोणींत आसलोल्या भावा भयणां सवें तुजी अगोणीत काकलूत दाखोवंक आमकां आनी तांची काळजी घेतोल्यांचें मन आनी काळीज आयतें कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार कुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव वावराड्यांचो. देवाचें उतर. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जियोंक वावरात. जण एकल्यान आपआपलें काम करचें आनी तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. अशें करून दुसरो लोक तुमकां मान दितलो आनी तुमच्या गरजांक कोणाचीच मदत मागूंक तुमकां पडची ना. नियाळ. जेजूचो वावर जालो ताच्या बापाची खुशी पाडो. बापाची खुशी कोश्टा मोरणा वरवीं
मनशाक सोडवण फावो करप. हीच खुशी पाळूंक जेजू आपल्या खांदार भारादी खुरीस घेता. आमच्या जिविताचो आनी आमच्या कुटुंबाचो परामोस करूंक, तशेंच समाजांत बरेपण येवंक आनी दुसऱ्यांक बरेपण फावो जावंक आमी सोबार तरेचो वावर करता. थोड्यांक आपल्या वावरांत येस, खुशालकाय आनी दादोसपण मेळटा, जाल्यार थोड्यांक खूब कोश्ट, निराशीपण, अत्याचार भोगचे पडटात. वावर कसलोय तो जावं, सगळ्या वावराड्यांक तांचो मान आनी तांचे हक्क आसात. आमचो वावर आमी प्रामाणीकपणान करून सगळो आमचो वावर आमी देवाच्या हातांत घालूंक जाय. कित्याक देवाचो आशिर्वाद आमच्या वावराचेर घेवंक आनी कोश्टां वेळार देवाचें बळ आमकां मेळूंक. मागणें. मोगळा जेजू, ह्या उत्सवीक वर्सांत समाजा पासत केल्ल्या वावराड्यांचे वावराचें म्हत्व वळखून घेवन तांचो मान, तांचे हक्क आनी फावो ती मजुरी तांकां फावो जावं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव. भावार्थाची यात्रा. देवाचें उतर. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार आमची उतरां आनी आमचें जिवीत एक फोट. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसां. आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. नियाळ. जेजू वाट चलतना ताच्या खांदार आसलेल्या खुर्साच्या भारान जेजू थकता, अशक्त जाता आनी धोरणीर पडटा. भावार्थाचे यात्रेंत दर वर्साक जायतीं भाव भयणां वांटो घेतात. वेगवेगळे सुवातेर थावन सांकवाळ चलून वेतात. ही भावार्थाची यात्रा आमचो भावार्थ वाडोवंक, भरवासो जागोवंक आदाराची जावन आसा. थोड्यांनी ही भावार्थाची यात्रा चलून आपल्या जिवितांत देवाचो मोग आनी उजवाड अनुभवला आनी जायत्यांक मागलोलें फावो जाला. ह्या कुरपेच्या वर्सांत ही भावार्थाची यात्रा आमकां सगळ्यांक म्हत्वाची जावन आसा. तर जाता तितल्यांनी ह्या भावार्थेचे यात्रेंत वांटो घेवंक वावुरचें. ही यात्रा क्रिस्ताक गोवाय दितोली आनी आमच्या जिवितांत नवसोडणी हाडटोली जावंक चलता, भोंवतना, उलोयतना माणसुगेची वागणूक आमची जावन दी. मागणें करून आनी ओगेपण सांबाळून यात्रेचें खाशेलपण सांबाळूंक वावरुया आनी आमच्या मनांत खेरीत इंतेसांवां घेवन ही भावार्थाची यात्रा चलुया. मागणें. मोगळा जेजू, ही भावार्थाची यात्रा आमी चलतना आमचें एक एक पावल उजवाडाचें जावं आनी आमच्या काळजा मनाची नवसोरणी जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता.
पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव आवयांचो देवाचें उतर. आनी तांचे बरोबर जेजू देंवून गेलो आनी नाझारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. नियाळ एकलोच अपुर्बायेचो पूत तिचो. आपलो पूत मरणाची वाट चलता ती आवय पळयता. कितली दूख तिका भोगली ना जायत. काळीज तिचें कितलें रोडलें ना जायत. तिका जाय आपल्या पुताक तांच्या हातांतलो, कोश्टांतलो, वळवळ्यांतलो निवारलोलो. पूण तिच्यान कांयच करूंक जायना. देखून ती फुडें सरता आनी आपल्या पुताक वेंगोयता आनी आपलो मोग आनी हुस्को ताचे सोवें दाखयता. ह्या आवय भाशेन आमची जोण एकल्याची आवय आमची काळजी घेता, मोग दाखयता, अपुरबाय करता. आमची ओत्मीक वाटेन वाड जावंक आनी भावार्थ खोलावंक भार घेता. आपल्या लागीं घडटा तितलेय उपाय ती घेता आनी आपल्या भुरग्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावुरता. आमचे आवयचे कश्ट थोडे फावटी आमकां दिश्टी पडटात, जाल्यार थोडे फावटी आमकां तिचे कश्ट दिश्टी पडोनात. जाल्यार आमी कितलो मान आमच्या आवयक दिता काय. तांची तोखणाय आनी तांची अपुरबाय आमी कितली करता काय. मागणे मोगाळा जेजू, ह्या उत्सवीक वर्सांत आमचो खेरीत हुस्को आमचे आवय सोवें दाखोवन तिच्या त्यागी जिविताक मान दिवन तिचे बरोबर आमचो भावार्थ थिरावूंक आनी भरवासो जागोवंक आमकां कृपेन भर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. 5वें स्थान सिरेनचो सिमाव खोरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव शामाय शापायचो देवाचें उतर. जाणटेल्यांचो मुकूट तांची नात्रां, भुरग्यांचो मान तांचो बापूय. नियाळ शिपायांनी घातलेलो माथ्यार कांट्याचो मुकूट आनी खांदार भारादी खुरीस घेवन वेताना जेजूक आदाराची गरज पडटा. असल्या वेळार सिरेनचो सिमाव जेजूचो खुरीस आपल्या खांदार घेता आनी जेजूक तो आदाराचो मुकूट जाता. शापाय शामाय जावन आसात आमच्या घोराब्यांत जाणवायेचे खांबे आनी मोगाचीं भांडारां. तांकां जिविताचो गिरेस्त अनुभव आसा आनी तांचे वरवीं आमच्या घोराब्यांनी भोक्तीपणाचें वातावरण रचून येता. शापाय शामाय एका घोराब्यांत आसप म्हणल्यार त्या घोराब्याची राखण, बरें मार्गदर्शन तांचे वरवीं फावो जाता आनी बरीं तत्वां मुल्यां आमकां शिकोवन
आमचो फुडार परजोळीत करूंक वावुरतात. थोडे फावटी आमी तांचे कोश्ट, निराशीपण, एकसुरपण, तांच्यो भावना, हुस्के खोंती, तांची ओस्कोताय समजून घेवंक चुकता. गरज आसा तांचो आमी मोग करूंक, तांकां आयकून घेवंक आनी तांच्या सांगाताक वेळ सारूंक. न्हय तांकां ओकमान करूंक आनी भुरग्यांक तांचे कडल्यान पयस करूंक. आपल्या नातरांक पळोवन आपल्या नातरांचो मोग करून तीं आपलें जिवीत खुशालकायेन सारूंक पावतात. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या शामाय शापायचे वर्तेपण आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत वळखून घेवन तांचो खुशालकायेचो, संतोशाचो आनी तांच्या जिवितांत बरेपण हाडटलो मुकूट आमी जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात. ह्या सगळ्या सुगुणांचो मुकूट कसो प्रितीमोग तुमचे मदें वसून दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सुगुणांचो सोपूर्ण एकवट जाता. नियाळ. वेरोनिका जेजूचे घायाळ जाल्ले मुखामोळ पुसून ताचे सोवें आपलो मोग आनी हुस्को दाखयता. आयज दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी एकामेकाचे मुखामोळ पुसूंक आपलो मोग आनी हुस्को एकामेका सोवें दाखोवंक गरजेचो, कित्याक सोबार तरेचे प्रस्न कुटुंबांत उप्रासलेले आसात आनी ह्या प्रस्नांक लागून कुटुंबाचे वांगडी कोश्टवतात, दुखवल्यात आनी थोकल्यात. आयज कुटुंबांनी आमचे संबंद एकामेका थंय ओसोक्त जायत वेतात, कित्याक कुटुंबांनी मागणें, मोग, वेळ, समजिकाय, सेवा, बोगसणें, आप बलिदान उणें जालां. कुटुंबांनी वस्तूंचो आनी मोनजातीचो मोग वाडला आनी मोल चडलां. जण एकलो फकत आप आपणाचें चिंता देखून एकामेकाचेर तिडोक काडप, एकामेकाचेर राग करप, एकामेकाक भायर रावप हें वाडलां. आमी जण एकल्यान आमच्या कुटुंबाची काळजी घेवंक गरज आसा. मागणें. मोगाळा जेजू, आमचो कुटुंब आमकां सर्ग करूंक आप बलिदाना आनी त्यागी जिविता वरवीं आमी एकामेकाचें मुखामोळ पुसूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव. जाणटे पिरायेर पावलोल्यांचो. देवाचें उतर. देवा,
मुझे तोरणे पिराये थावन तूं म्हाका शिकोयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचे हांव वर्णन करीत आसां. आतां म्हातारी पिराय पावली, केंस गेले पिकून. तूं म्हाका सांडू नाका देवा. वाडतोले पिणकेक तुज्या बळवंत हाताची कामां म्हाका परगोट करून दी. नियाळ. जेजू तोरणे पिरायेर खुरीस घेवन वाट चलता. तोरणी पिराय म्हणटोच हो खुरीस घेवन ही वाट चलूंक ताका सोंपें जावंक जाय आसलें. पूण ही वाट सुरू करचे आदीं ताका खूब बडयला, कोश्टायला आनी वळवळायला. देखून जेजू वाट चलतना दुसरे फावट धोरणीर पडटा. भुरगीं तोरणी वाडलोलीं कशीं रावंक आमकां बरें दिसता. पूण जाणटीं जावंक आमकां भिरांत दिसता. कित्याक जाणटीं जालीं म्हणटोच आमची सुरोपाय बिगडटा. आमी असोक्त जाता आनी पिडेक सांपडटा. जाणटीं जालीं म्हणटोच आमचे लागीं बळ आसना. आमकां दुसऱ्यांचेर पातयेवंक पडटा. दुसऱ्यांचो आदार घेवचो पडटा. असले परिस्थितींत जाणट्यांच्या काळजा मनांत भिरांत, दूख, खोंत, हुस्के उप्रासतात. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी तांचो भरवंसो जावंक गरजेचें. मागणें. मोगळा जेजू, आमी जाणट्यांचो मोग करूंक आनी तांची काळजी घेवंक, तशेंच जाणटे पिरायेर पावलोल्यांनी सगळे तरेचे आपलें टेन्शन पयस करूंक तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलेमाच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणेपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्चा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव. मायग्रंट्स ओ स्थलांतर करपी मनशांचो. देवाचें उतर. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका विराड दिलें. नियाळ. जशें जेजून जेरुसलेमाच्या वस्तोऱ्यांक बुजवण दिली, तशेंच आयज मायग्रंट्स भावा भयणींक बुजवण जाय. आमच्या गोंयांत कितलींशींच दुसऱ्या राज्यांतलीं भावा भयणी वावराक लागून आनी आपल्या घोराब्याचें उदर पोसण करूंक गोंयांत येतात. तशेंच आमचो गोंयचो लोक भायल्या गांवांनी वेता आनी आपलें पोट भरता. थोडे फावटी आमची वागणूक तांकां दुखयतली, भायरायतली आनी अपमान करतली जाता. घडटा ते भाशेन तांची कुडीची, मोनाची आनी आत्मीक काळजी घेवंक वावुरया. मनीसपणाच्या नात्यान दर एक यात्रेकार म्हजी भाव भयणां आनी आमच्या फामिलीच्या वांगड्या भाशेन तांकां वागोवया आनी अशी तरेन तांच्या जिवितांत भरमासो हाडुया. मागणें. मोगळा जेजू, तुजे भाशेन आमी मायग्रंटां सोवें, ल्हानां सोवें, गरिबां सोवें हुस्को दाखोवंक आमच्या मोना काळजाचें दार उक्तें कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू,
तिसरे पावट धोणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव शिकपी भुरग्यांचो. देवाचें उतर. देखून देवाच्या बळिश्ट हाताखाल विनम्र खालती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतना तिसरे पावट धोणीर पडटा. आपल्या लागीं घोडो ना म्हूण जेजू आपलो खुरीस सोडून दिना. जितले पावटी जेजू खुरीस घेवन पडटा तितलेय पावटी उठता आनी खुरीस घेवन आपली फुडली वाट धरता. आयज शिकपी भुरग्यांचेर आनी तांच्या आवय बापायचेर खूब भार आसा. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकोवप दिवंक खूब कश्टवतात, पूण भुरगीं शिकोनात. आयज आमच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलत्यो आसात, पूण तरूय भुरगीं शिकून परजळनात. थोडीं भुरगीं जांकां भोव थोड्यो सवलत्यो आपल्या कुटुंबांत आसात, तरूय तीं भुरगीं खूब धोकोस घेवन शिकतात आनी परजळटात. आयज भुरग्यांचें मन शिकपाचेर ना. सगळो वेळ खेळपाचें, मोबायल पळोवपाचें आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू करपाचें. मागणें. मोगळा जेजू, शिकपा वाटेन सोंपी वाट म्हणटा ती ना. फक्त कोस्ट करप, हार्डवर्क आमकां येस मेळूंक आदार करता. हें भुरग्यांनी समजून घेवन ध्यान मन लावन शिकूंक तांकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. 10वें स्थान जेजूक विंगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव तरणाट्यांचो. देवाचें उतर. तूं तरणे पिरायेचो म्हूण कोणेंच तुजी बेपरवा करूं न्हय, पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन, तुज्या प्रितीमोगान, विस्वाशीपणान आनी निर्मळ जिवितान भावार्थ्यांचो नमुनो जा. नियाळ. जेजू आमकां आपल्या कृपेच्या आंगोस्त्रांनी न्हेसोवंक आपलीं आंगोस्त्रां काडूंक दिता आनी विंगळो खुर्सार मरता. पोरजेक बरें मेळूंक जेजू बरें तें विचून काडटा. आयच्या तरणाट्यांचें जिवीत खूब अवघडायेचें जाल्लें आसा. सोबार तरेचें वायट तांच्या जिवितांत भितर सरलां. बेकारपण, एकसूरपण, फोटिंगपण, निराशीपण. थोडीं गुंगी वखदां घेतात, सोरोप येतात, सिगरेट ओडटात आनी अशे तरेन आपलो फुडार इबाडटात. आयचीं तरणाटीं देवा सरशिलीं पयस पयस वेतात. ओत्मीक वाटेन वाड जावपाचो वस्तू नाकारतात. मागण्यांत वेळ सारिनात, सारकीं मिसाक वचोनात, कुमसार जायनात. बरें तें विचून काडूंक आनी बरें तें करूंक तांकां खूब अवघड जाता. सोबार तरेचें विंगळेपण,
जावं कुडीचें, मोनाचें, चिंतनाचें, आवंड्याचें तांचे भितर सोरलां. ह्या विंगळेपणाक लागून जायतीं तरणाटीं आपल्या जिवितांत कोसटवतात. थोडीं निराशी जावन आपलें जिवीत जियेतात आनी थोडीं निराशीपणाक लागून आपलें जिवीत सोंपोवंक सोदतात. पूण थोडीं आपल्या लागीं घडटात तितले बरे उपाय घेवन आपली परिस्थिती बदलूंक सोदतात आनी आपल्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावुरतात. आपलें जिवीत, आपले कश्ट आनी आपले दूख देवाक भेटयतात. जेजूचो भरवंसो घेवन आपल्या जिविताचीं पावलां मारतात. मागणें. मोगळा जेजू, ह्या उत्सवीक वर्सांत आमच्या तरणाट्यांनी जाता तितलो वेळ तुका दिवंक, आपल्या जिवितांतल्यो अस्कोतायो वळखूंक आनी मानून घेवंक, तुजेशी येवन सोंदान संस्कार घेवंक आनी नव्या जिविताचीं पावलां मारूंक निचेव करूंक तांकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव. बापायांचो. देवाचें उतर. भुरग्यानो, तुमी सोमयाच्या एकवटांत आसात तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात. अशें करप सारकें. भासावणी लायली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा भासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आवक देसांत तुका मेळटलें. नियाळ. जेजूच्या दोनूय हातांचेर आनी पायांचेर खिळे मारताले तेन्ना सोसूंक नेजो तितली दूख ताका भोगता. सोंपेपणी तांच्या हातांतलो सुटूंक जेजू लागीं घडटालें, पूण आपल्या बापाक तो विस्वाशी रावता आनी सगळे कश्ट ओगेपणी सोंसता. एक बापूय कुटुंबाचो मुखी खांबो. कुटुंबाचो तो धीर, बळ, आदार, भरवंसो आनी आलाशिरो. कुटुंबाचो मुखी खांबो म्हणटोच आपलो कुटुंब बांदूंक, सांबाळूंक, वाडोवंक आनी मजबूत करूंक एक बापूय खूब वावुरता आनी खूब ओगेपणी सोंसता. आपल्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासत आपल्याक मेळटा तो कसलोय वावर करून घाम वारोयतात आनी आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक कांयच उणें जावंक दिनात. जो कुटुंब ओगेपणी कोश्टवलोल्या आनी ओगेपणी सोंसतोल्या आपल्या बापायचे कश्ट समजता आनी आपल्या बापायक आधार आनी सहकार दिता, तो कुटुंब सांगातान खुशाल जिवीत जियोंक पावता. मागणें. मोगळा जेजू, थोड्या कुटुंबांनी बापूय आपली जबाबदारी विसरून आपल्या कुटुंबांत दूख, कश्ट, निराशीपण हाडटात. असल्या बापायांनी ह्या उत्सवीक वर्सांत तुजी काकलूत अनुभवूंक पावूं, तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या बापायचे कश्ट आमी समजून घेवंक आनी ताका आमचो आदार आनी सहकार दिवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोरता. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक
तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. उत्सव याज्ञिकांचो. देवाचें उतर. म्हज्या मना प्रमाणे चलतात तसले गुंवडी हांव तुमकां दितलो. ते तुमकां जाणवायेन आनी विवेकान चोरयतले. नियाळ. जेजू बरो गुंवडी. आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिता. पोरजेक आपल्या सारके बरे गुंवडी फावो जावंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवन आपल्याकूच पोरजेक दिवंक जेजू याज्ञिकपण घडोवन हाडटा. याज्ञिकांचो उत्सव जावन आसा एक खेरीत वेळ. दर एका याज्ञिकान आपल्या जिवितांचेर आनी आपल्या आपोवण्यांचेर नियाळ करूंक, देवा लागीं आनी आपले पोरजे सवें नव्यान संबंद बांदून हाडूंक आनी जेजू भाशेन सुडसुडेन पोरजेची मोगान सेवा करून पोरजेक देव अनुभव दिवंक. तशेंच ह्या उत्सवान आमी सगळ्यांनी जें याज्ञिकांनी आमचे पासत बरें केलां ताचे पासत तांची तोखणाय करप, तांकां दिनवासप, तांची अपुरबाय करप, काळजी घेवप आनी तांचे पासत मागप गरजेचें. मागणें. मोगळा जेजू, आमच्या याज्ञिकांक आमी मान दिवंक, तांचे अस्कुतायेंत आमी तांचे पासत मागूंक आनी तांचे पिडेंत तांची सेवा करूंक आयतें मन आनी उदार काळीज आमकां फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव रोचणेचो. देवाचें उतर. देवान म्हळें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रुचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मनशातींचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवंक. नियाळ. आवय वरवीं जेजू जल्माक आयलो आनी तिच्या गोपांत तो खेळ्ळो आनी वाडलो. जेजू मरतोच ताका खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्याच गोपांत घालतात. रचनेच्या गोपांत आमी जियेता आनी वाडटा जाल्यार आमची वागणूक रचने सवें कसली जाता काय? देवान मनशाक दिल्लें दोनीपण देवाचे रचनेचे निसंतोण करूंक न्हय, पूण ताची काळजी घेवंक. ही रचनेची काळजी न्हयच रचनेच्या बरेपणा आनी फायद्या पासत, पूण मनशाच्या बरेपणा पासत गरजेची. मनशाचे आशेक लागून रचनेचेर आक्रमण वाडत आसा. थोडीं भाव भयणां रचनेची राखण करूंक आपलो ताळो उबारतात. सोबार तरेनी रचनेची राखण करूंक वायटाचेर निशेध मारतात. मागणें. मोगळा जेजू, तुजे रचनेक मान दिवंक, वायटाचेर निशेध मारूंक आनी आमच्यो करण्यो रचनेक वायट हाडटल्यो जायना जावंक आमी काळजी घेवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. 14वें स्थान.
जेजूक फोंडांत निके पितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. उत्सव मिसावांचो. देवाचें उतर. आनी जेजून तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभवर्तमान परगटात. भावार्थ धरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवून जोडटली. पूण भावार्थ धरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली. भावार्थ धरतल्यांचोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली, नव्यो भासो उलोयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतली. नियाळ. जेजूक फोंडांत निकी पितात, पूण ह्या फोंडांत सगळें सोंपना आनी कोबार जायना. ह्याच फोंडांतल्यान नव्यान मिसांव सुरू जातलें. तें म्हळ्यार जेजूक परगटपाचें, जेजूक गोवाय दिवपाचें. संवसाराच्या चारूय कोनशांनी देवाचे बऱ्यो खोबरेचो वावर चलता. मिशनरी याज्ञीक आनी मोटवाशी जेजूची बरी खबर वेगवेगळ्या खेड्या गांवांनी परगटतात. गरीब दुबळ्या थंय जाता तितलो बरो वावर तीं करतात. पूण अशें करतना जायतो दुमाळो, जायते कोश्ट त्रास तांकां सोंसचे पडटात. फोर्स्ड कन्वर्जन्स करतात म्हूण आरोप घालून पाद्री माद्रींक लौकीक भावार्थ्यांक जायतो दुमाळो दितात आनी थोड्यांचो जीव पर्यान काडटात. मागणें. मोगळा जेजू, मिसावांच्या वावराक जावं मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार आमी उदार काळजा मोनान दिता. अशीच तरेन तुजें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी तुजी वळख आनी तुजो अनुभव सगळ्यांक दिवंक आमी सदांच आयतीं आसूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणें. मोगळा जेजू, ह्या उत्सवीक वर्सांत जे उत्सव मांडून हाडल्यात त्या थोड्या उत्सवांचेर आनी तुज्या कोश्टांचेर नदर मारून आनी तुज्या कोश्टां आनी मोरणां वरवीं मेळटल्या भरवशाचेर आमी नियाळ केला. ह्या सगळ्या उत्सवांत आमी भावार्थान वांटो घेवन आनी भोक्तीपणी समोरंबून आमचो भरवसो आमी जागोवन तुज्या भोगसण्याचो मोग आमी चाकूंक आनी आमचे संबंद तुजे थंय आनी एकामेका थंय नव्यान बांदून हाडूंक आमी पावूं. तूं चोवची येताय आनी राजवट चलोयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां रिवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, असल्या मदेन तूं सोदो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.